आज आम्ही असा साश्टीन आणि साश्टीच्या एका हेवीवेट पॉलिटिशियन चर्चिल आलेमावाकडे असा त्याच्याकडे आम्ही येता त्या इलेक्शनाबद्दल येता त्या वेंचणुकेबद्दल खबरी मारतले. चर्चिल बाब, तृणमुलांतल्यान आतां तुवें इलेक्शन फायट करपाचें केलां. सो वॉट इज द फ्युचर प्लॅन? कितें प्लॅन केला फ्युचरा खातीर आतां? तो मुगे कितें प्लॅन आहा तो हांव केन्ना फूल सांगना तुका. फूल सांगलें जाल्यार प्लॅन फेल जालो. पूण हांव जाणा TMC गव्हर्मेंट फॉर्म करतलो, दुबार धरपाक गरज ना. आनी जेन्ना TMC अलायन्स MG पळय आहा तेवूय बरी सीट हाडटा आनी TMC बरी सीट हाडटा. उणी पडले जाल्यार मागीर ऑटोमॅटीक कोण हें राज्य धांवन येतलें, तें प्रॉब्लेम ना. तुगेले MGP कडेन अलायन्स जाल्ल्यान वील यू हॅव एनी प्रॉब्लम? कित्याक तूं एक गोंयकारांच्या हितान उलोवपी आनी MGPचो थोडोसो असो पास्ट आसा की तेंगेले गोंयकाराच्या अगेन्स्ट अशें म्हणजे मर्जर. एक टायमाचेर MG पार्टी पळय म्हणटा, UG पळय म्हणटा, तेमी गोंयांत चलयताले. MGची सदां मेजॉरिटी आसताली, UGची मेजॉरिटी जायनासली. UG म्हणटा तो जक्षीगेर घेवन आहलो आनी MG म्हणटा भाऊसाहेब बांडोग्यार घेवन आहलो. आनी जेन्ना UG स्प्लीट जाली, स्प्लीट जातकीर दोतोर वेली सेपरेट गेलो आनी ताणें पयले फावटी दिल्लीसून काँग्रेस यू मारली. तेन्ना लोक कितें तेन्ना तुमी पासून जालो न्हय. तेन्ना लोक एक 7 ते 8 लाख लोक आहलो. त्या लोकांनी बॉम्ब मारली जेन्ना आमच्यो पार्टी आसतना तुमी दिल्ली पार्टी कितें हाडा, हो प्रश्न जालो. पूण तरी आसतना विलीक 11 सीट मेळ्ळी आनी जक्षीगेराक 3 मेळ्ळी आनी परतो भाऊसाहेब बांडोग्यारान तेमी सरकार केलो. उपरांत काँग्रेस सरकार जालो हिंगा दिल्लीचो आनी खूब वर्सांनी जेन्ना एक बरो प्रायम मिनिस्टर जालो, संपलोलो राजीव गांधी, इंडियन मानून गेली ताका, हाका संवसारान मानून गेलो द बेस्ट प्रायम मिनिस्टर. तेज्या पयलीं इंदिरा गांधी. ह्या टायमाचेर सगळ्या इंदी हालताली. आतां कितें जालां, ती पड त्या टायमाचेर पळय धैर्य आसलेलो एक ओशियान अशें आनी तें पॉण्ड जालां. आतां तेका काँग्रेसान ओडतना देखून त्या टायमाचेर कितलें हो गुंडू रावन हो तेका चेडो हो पिस्ता बच्चा. पयलीं गुंडूराव पळय म्हणटा ते स्ट्रॉंग काँग्रेस, पायलट, माधवराव सिंधिया, ममता बनर्जी, शरद पवार, हे सगळे हांबे आहेत त्या टायमाचेर. सो जेन्ना राजीव गांधी सोंपलो ते मागीर ते घरा मागीर बर पासार जायना जालें. ममता बनर्जी तें भायर सरलें, शरद पवार भायर सरलो आनी तें मागीर सगळें काबार जालें. सो आयज प्रॉब्लेम कितें आहा, आयज TMC पार्टी पळय आहा, ती जे दिदी पळय आहा ममता बनर्जी, ती एकलीच इंडियेक जे BJP को झगडटा म्हूण आख्खे संवसारान मानून गेले ते आनी हेर कोणाक ताकद ना, भिताय ते. पूण हेज्याय पयलीं तूं TMC नाशिल्लो न्ही, मागीर तूं TMCंतल्यान भायर सरलो, मागीर परत हांव TMC म्हणटा तेका हांव तितलो म्हाका हें नासलें. जेन्ना हो विजय साळेसाहेब पळय म्हणटा तो म्हजे भोगलेक आनी बाबूश मनसरात रिजिनल लागीं येयलो की तेका MP करपाक. तेन्ना तेका सांगलें हे रिजिनल म्हण तेका हांवें इलेक्ट केला, विजय तुकाय हांवें सपोर्ट करून तूं MLA जाला, हांव इलेक्शनाक बसतां MPचे, सो ताका कितें हाडटा म्हणजे बरें ना अशें कितें. हांव म्हणलें हांव बसता न्हू, हांव इंडिपेंडंट बसलो फुडें. विजयान खबर गायली, सगळ्या पेपराचेर गायलें हो पारीकाराक एक पुशकेन बसत म्हूण. तेन्ना म्हाका ऑप्शन ना जावन एक पार्टी चोयली आनी हांव तेन्ना TMC तिकेट मागलें. इतल्या खबर ती कळपाक. आनी म्हगेलो सगळो वोट पारीकारान तो शिफ्ट केलो तेका ना तो चोय. पारीकार जेन्ना कॉन्फरन्सान गेलो मुगडे सगळे त्याने आनी परत सांगना तुमकां मरे तुमी भुरगे आहा, तुमगेल्या आज्या कडेन पुजा कडेन विचारा, सावता पळय म्हणटा MGक MP इलेक्शनान न्हू 70, 60, 50 हजार हेज्या वयर वोट केन्ना पडना. एकूच फावटी BJP आनी MG एकठांय जातकूच
आंगले पळय म्हळ्यार ताका 1,05,000 वत पडली. तेन्ना जोकी आलेमा मुगेलो भाव बसलेलो 10,000 वतां पडला एके पाटी. पूण हे पावट गेले ते पडे इलेक्शनाचो हांवें सांगलें तुका IVMचे मुगे वोट वयल म्हणून. हांव पळय इंडिपेंडंट हांव TMC बसला तेन्ना म्हाका एक पुलिशेन सांगलें मुज मोदें आनी BJP मदें फायट म्हणून. सगळें खबर आसलीं रिजनल खबर आसना. तेन्ना हे EVM पळय चलतालें तेणें आख्खो मुगेलो वोट शिफ्ट केलो आनी कशें कळ्ळें म्हाका. हांव दाबोली हेजेर आहा कावंटिंगाचेर आहा. दाबोली कावंटिंगाचेर मुगेले 30 सारके स्ट्रॉंग वोकार सारके आहा थिंगा. म्हाका एक वोट पडटा थिंगा. त्या म्हणल्यार आमगे वोट खंय जोकोडाय म्हणून मुगेलो वोट ताणें शिफ्ट केलो आनी पयलेच पावटी सावयकार पळय म्हणटा ताका 2,30,000 वोट केन्ना पडला आनी केन्ना पडलो. तेन्ना हांव कितें सांगता तुका ते टायमाचेर त्या पळय कितें केलां EVM पळय हांवें म्हळां तेन्ना म्हाका बी सगळ्यांक मस्कर केलो आनी सगळ्या कोर्टाक मागीर गेले. चर्चिल आलेमाक कितें मोठ्ठें मरे वचा कितें फकाण दिसता. हावजांत हांवें गेल्ले पाटी सगळे फोट्यां मदें हांव एकलो उलयलो. एक आवाज केलो कोणें की सिजी नायक म्हणटा ते सुसायड म्हणून. हांव एकलो उबो रायलो आनी सांगलें चीफ मिनिस्टर हांव म्हाका तुगेल्या पतीक भायर घाल ही मर्डर म्हणून 100% मर्डर म्हणून. सगळे म्हाका चयताले मरे जाल्यार मर्डर जाली ती मर्डर मानून गेली. कित्याक म्हणटा थंय माय एक्सपिरियन्स पळय आहा आनी म्हाका कितें पळय सांगता तें हांव मनांतल्यान सांगता तूं. हांव केन्ना फोडींग उलोवप बीन केन्ना. सो तेका लागून हांव सांगता हे पावटी TMC गव्हर्मेंट कोता. TMCचो ज्यो पळय आमी 3 स्कीम पळय केल्या ही गृहलक्ष्मी युवा शक्ती कार्ड आनी म्हजें घर ह्यो तिनूय पळय स्कीम पळय केल्या ही त्यो स्किमो केन्ना काँग्रेसको जावं न्हय ना म्हण BJPको जावं न्हय. ते तकल्या पावसाच जाला आपाक म्हणून चड. सो ह्यो स्कीम चोवन त्या सांग आबूज जाले आनी कित्याक कितें प्रबंध न्हय. सो हे स्कीम जेन्ना तर TMC गव्हर्मेंट आमी जेन्ना आमी सरकार घडलो ह्यो स्कीम जाल्यो. गोंयचो यूथ पळय आहा तो गोंया उलो गोंया रायलो आपआपल्या नोंदणीन रायलो. जेन्ना एक 5,000 तरी एक वस्तरी तरी घरां मेळ्ळी तेंगे बराबर चल्लो. जेन्ना हे सगळे मुणकारां शापाशा मेमोन गेले आज तें तरी व्हडलेशें दिसान तर तें आमी तरी मुणकार लोकांक तरी सगळें तरी दिलें. सगळे लोकांक लोक सगळो हॅपी जालो. सो ही स्कीम पड केल्या तेजेर आतां सगळे म्हणून कित्याक कितें कितें सांगता आनी लोकांक मिसगायड जाता. पूण लोक मिसगायड जाना. चर्चिल खंय तरी TMCन जॉयन जातरी एक कडेन उलयतना दिसलो की चर्चिल TMCन आसा पूण ताका प्रमोद सावंता बद्दल एक सॉफ्ट कॉर्नर आसा. कितें म्हणजे हांव तुका खरेंच सांगता हें गोंया राजकारण पळय चल्लां तें सदांच मोठ्या मनशांनी चलयलां. बारीक मनशां चीफ मिनिस्टर जाल्ल्या पासून डाबाच कोण उडयताय. बारीक मनीस हिंगा मायनॉरिटी मनीस बी चलना हिंगा चीफ मिनिस्टर जावप. आनी हो पयलेच पावटी मान्य मनीस ते मायनर कम्युनिटी पळय जाला डॉक्टर प्रमोद सावंतू. हांवें ताका इश्यू भितर सपोर्ट केला आनी चड मायनॉरिटी म्हूण केला आनी तेणें कामूय बरें केलां. तेणें कोणाकूय डिफरंट केलें ना. पारिकाल आसतना जायतो डिफरंट करतालो तुमकां पयलें आसतलें. हेणें केन्ना कोणाक डिफरंट केलें ना. सगळे लोक एक भाजी चयला. बरें रुलींग केलां. जेन्ना बरें रुलींग केलां कोणें बरें म्हणटा ताका सुद्दां बरें म्हणपी तो पार्टी खंयची जावन ती गेली. तो रॉंग पार्टी हांव थंय वाजपाय सुद्दां बरो मनीस म्हणटा पूण हांवें वोट घाली ना ताका. ही इज अ गूड मॅन बट इन रॉंग पार्टी. बट इतलो तुवें इशू पळय सपोर्ट केलो हेका प्रमोद सावंत पळय CM आसतना. सो चर्चिलान दिल्ली उतरां हांगा बाणावलेच्या लोकांक ती पुराय जाल्या सगळी. हांवें जे पळय डिवेलॉपमेंट केला तुमी एक दीस वचून पळया मरे. हांवें केन्ना इलेक्शन केलें जाल्यार म्हाका आनी 4 म्हयने दितले. हांवें इलेक्शन म्हणना डिवेलॉपमेंट करून दवरता. हांवें हायदली म्हणटा 400 कोटी मायज डेवलप जालें मरे कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांवें घेतलें तें हायद काडलां ना म्हूण चॅरमॅनशीप गेलें ना म्हूण मिनिस्ट्री गेलां म्हाका दितालें तें. हांव मुगेलो फायद्या पॉलिटिक्सान ना मुगेलो म्हणटा डिवेलॉपमेंट. आज तूं हारेबंदा येता हारेबंदाल येता तूं कितें सर थिंगा रस्ते जाल्या हे सायडीन डेव्हलपमेंट जाला दिसता ना. हारेबंद रूल जाल्लो बरें दिसता तुका काय वायट दिसता. थिंगा आतां इतलो 2 वर्सां पावस पडला इतलो केन्ना उदक दवरलें थिंगा ते सगळे मुस्लीम बी आहाय ते थिंगा वताले ते वताय थिंगा. होच डेव्हलपमेंट आम आदमी मनीस रॉयला सगळे हाडप येयले ना थिंगा. जे बाणावलेचे जे पळय हा आमचे 5 जॉनी बनी सगळे आमचे आसले पळय ते स्ट्रॉंग रावन तेमी धाडायले न्ही ताका. तें खबर आसलें तेजेर कितें सारकें म्हणून मनोज मुट्टो
एक थिंगा तो हिंदू भाव तो तेणें आपल्याक सगळी प्रॉपर्टी आमकां दिली न्हू जायते भशेन न्हू आतां हो प्रोजेक्ट जातालो केन्ना कोणाक दुश्मान जावपाक सो हांव कितें सांगता तुका आमकां जाय डेवलपमेंट तूं आज तूं हिंग वचून चोय कोलवा 3 वर्सां 3 पावटी टुरिजम मिनिस्टर आहलो मिकी कितें केल्लें आज तूं पळय मरे थिंगा एक हें आहली हांव ल्हान आसतना हेगेलो पोस्टर मारतालो 12 वर्सां आसतना कोण लिमालितालो शिखराचेर बसलो तो हांव पोस्टर मारतालो तेन्ना थिंगा तें पडे क्रीक आहा थिंगा उदो न्हांवपी आमचे नुस्त्या धरपी थिंगा तेन्ना पूण ती क्रीक सगळी आनी पांय घाल्यार कुसतालो आतां हांवें इतली क्रीक डेवलप केली चयल्या डेवलपमेंट चयला सो बरें तुवें तेन्ना तुवें चयल्लो हेंकां आमगे हेका बाणालकारांक कितें हें दवरपाक हें आहा प्रास जाल्लो थिंगा पयला न्ही कसो प्रास केलो तो तुवें चयला टॉयलेट कसले बांदले ते केन्ना आहले हे सो हे वस्तू सगल्यो पळय आतां चोय मरे फिफा एप्रूव हांव ग्रांड बांदता गव्हर्मेंट 8 करोड आनी 70 कितें लॅक्स 5 करून हें जालें आतां कॉमर्स जालें काम आतां चोय आमचे कडेन एक हेल्थ सेंटर आसना हांवें नावेली बांदलो आतां हिंगा हेल्थ सेंटर 10 करोड हेल्थ सेंटर बांदता हांव बाणाले ऑपरेशन थिएटर बी सगळें आहा तेका सो वॉट आय एम सेयींग आय वॉन्ट डेवलपमेंट आनी हें म्हाका सगळें प्रमोद सावंताच्या गव्हर्मेंटान दिलां कित्याक हांवें ताका इशूबेल सपोर्ट केला सो इशूबेल सपोर्ट केलो म्हाका कोण कितें जालो हिंगा हाल्लो कितें म्हणलो हांवें कितें केलें कांबडे हाडलो पूण म्हगेलें थाळीज आय एम नॉट वीथ द BJP बिकॉज बजरंग दल विश्वा परिषद पडा ते पर्यंत ते पार्टीत कोणाचेर वचपा जायना डेंजर चर्चिलान TMC कित्याक चूज केली काय म्हणून अशें हें केल्यार आपली लेगसी आपल्या धुवेन फुडें व्हरची आनी आपली धुवूय पॉलिटिक्सान येवची अशें म्हणून चूज केल्या दुयेक हांवें व्हरोंक नाका जेन्ना हांव 2 टायम लोकसभा ती सुप्रीम कोर्टांत आनी हायकोर्टांत वचपी जेन्ना ती फॉक्स एंड मंडल म्हणटा ते हितून काम करताले ताणें सिवील आनी कंपनी लॉ केला सो तेमचे कितें केश्यो आहा ते सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टान वचपी पूण हांव तरी आपयलें येवपी न्हू पूण डॅडी सांगपी जेन्ना डिबेट आहा तेन्ना आपल्या पार्लमेंट येवपा जाय त्या पार्लमेंटान तेन्ना ताका सोनिया गांधी बी सगळे वळखता सोनिया गांधीन ताका लागून हांव जेन्ना पत येयला तेन्ना ताका तिकेट दिल्ली MP तिकेट दिली तेन्ना हरिप्रसाद येयल्लो म्हजे बरा फ्लायटान ताका पर तिकेट आनी तूं आज जॉयन जा तेन्ना हो रेजिनाल आनी बाबूश नाच जाले आनी म्हाका भितर जॉयन जावपाक मेळना हांव जॉयन जालें दिसकोले आतां सो तेन्ना मागीर तेमी सायदीन हांवें ओप केलो आनी म्हगेली चेडवा तिकेट ना जाली सो तेन्ना तें चॉयस केलें ताका शी इज अ स्मार्ट म्हणून आज ताका दीदीन चॉयस केला शी इज अ स्मार्ट गर्ल म्हणून हांवें चॉयस केला हांवें सांगपा नाका शी इज अ पॉलिटिशियन त्या पॉलिटिक्स जाणा म्हणजे 5 चेडवां आहा मरे एर कितें हांगा येना चेडवांक त्या पॉलिटिक्स ताका पॉलिटिक्स खबर ना आनी पॉलिटिक्स नाका जाल्यार म्हगेली एका वयता ती म्हाका लोकांक मागपाक वोट दॅट्स ऑल चेडो आहा तो आजून पॉलिटिक्सान गेलो ना आतां मुखार वयतलो तो खबर ना म्हाका पूण चर्चिलाचें लास्ट इलेक्शन म्हणटा तेन्ना डू यू थिंक लोक पॉलिटिशनाचेर जेन्ना पॉलिटिशन म्हणटा लास्ट इलेक्शन तेन्ना लोक बिलीव करपाक सोदना चोय चर्चिल आलेमेओ हेच पावटी इलेक्शनाक बसपाक म्हाका नाकाल्लें तुमगेले मुखारांक वचय रेमी थंय सगळे आय तेमी म्हाका फोर्सान हे पाटी बस म्हणला चर्चिल तूं आमकां जायो नाजाल्यार हांव हे पाटी बसपाचो न्हू कित्याक जाण चोय हांवें पॉलिटिक्सान म्हगे घर केलो ना तेन्ना हांव पळय तारुड्या आहलो तेन्ना हांव सारको हॅपी म्हणटा ते भाशेन म्हगे फॅमिली भोंवडावपा मेळटालें आतां हे पॉलिटिक्सान आयल्या एक आमी वालांगाणी विचारीन जालें एक वालांगाणी आमी भोंवताली जालें आमी कितें फॅमिली वचपाक मेळना मुगे कित्याक दीस पळय म्हाका लोक जाय सो हे मुगे पॉलिटिक्स म्हणटा म्हाका लोक नासता मुखार रावोंक जायना आनी तूं आखे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी वच आनी चड करून बारीक समाजाचो चर्चिल म्हणलो कितें तो तूं कोणूच चर्चिल म्हणटा सदांच जाय म्हणलें लोकांक सो हांवें चिंतलां आनी चड करून कितें नाका म्हणलें आतां 5 वर्सां दीसभर लोकां बद्या जाय तें काम केलां आनी मागीर कोंकणी येताय तुणी येताय थोडे लोक त्या हाडीन ना पण म्हाका नाकाचें म्हणलें बांगूर सुसेगाद मागीर घराक बसपाचें लोक येयले जाल्यार लोकांक आतां सापोर्ट करपाचें गोडे पार्टीचें पोजिशन गेलें पार्टी गोडे पोजिशन जाल्यार पार्टी पोजिशन रावपाचें पूण लोकांक नासता मुगो जायना रावपाक पूण पॉलिटिक्सान म्हाका आनी कोण नाका आनी मुगे उत्तर म्हणटा हें पडन उत्तराक पळय म्हणटा एकूच चर्चिल आलेमेओ चीफ मिनिस्टर सोडपी ब्रदर आनी कोणी इंडिया सोडा BP सिंग म्हणटा प्रायम मिनिस्टर म्हाका फोन करता तूं राव जॉर्ज फेर्नांडीस रेल्वे मिनिस्टर घराको येता तूं राव 10,000 लोक येयलो राव
उत्तर उत्तर पूण चर्चिल आतां इतले म्हणजे चर्चिलाचो दर एक मतदारसंघान गोंयान खंय ना खंय तरी बारीकसो एक फेवरेट चर्चिल फेवरेट आशिल्लो असो एक वोटर बेज आसा. चर्चिलाक केन्ना अशें दिसूंक ना की आपली ओन पॉलिटिकल स्टार्ट करची, एक ओन पॉलिटिकल करियर. म्हणजे तूं आतां इतलो ते नॅशनलिस्ट पार्टींच्या हेजेर बाबा हांवें सगळ्यान पयलीं हांवें ओन केलो मरे UGDP पार्टी केली, चौग जाण आले, चौगाय आयले मरे. मागीर सेफ गोवा केली एक 3 म्हयने म्हणल्यार दोग जाण आयले, हांव आनी रेजनल दुसऱ्या दिसा मोबिनाक येवन काँग्रेसीन गेलो मरे. आनी म्हाका मागडे घालपाक फोन कोता, आतां तुजो मनीस हिंगा आयला डिप्युटी स्पिकर जावपा, तूं येता? हांवें म्हणटा कोण येयला? रेजनल म्हाका सांगनाचो गेलो मरे. सो हे सगळे पळय पार्टी करून हांवें चोयल्या. आनी तेजें हांवें विजयाक सांगलें, अरे विजय ती पार्टी केन्न रावं नाका, ते पार्टी म्हणटा तुका मागीर 2 दिसां कोडो म्हूण कितें तें पार्टी ते चलनार तें. हांवें चोयलें नासलें. आतां एक चर्चिलाचें म्हणणें आहा की पार्टी नॅशनल पार्टी हांवें तरी केलें जाय. तूं लोकांन मागण्यांत केलें, लोक मुगो आलो म्हूण केलें, तेन्ना तुका लोक आहा, प्रॉब्लेम आसना. तुजे कडेन आसा न्ही तशे लोक कितलेशेच तुज्या उतरार येवपी लोक आसात. कित्याक हे फाटी सरलो तितूंतल्यान? तुजे कडेन आसा न्ही लोक तशे कितलेशेच म्हणटा सगळी कडेन तुज्या उतरार उबे रावपी लोक आसात. पूण वाय डीड यू स्टेप बॅक एंड म्हणजे नॅशनल पार्टीचोच कित्याक सपोर्ट जाय पडलो काय म्हणटा? तूं म्हाका सांग आनी खंयची पार्टी आहा हिंगा? खंयची पार्टी करपाची? खंयची पार्टी वचपाचें? सगळें आयज नॅशनल पार्टी न्हू रे. खंयची पार्टी आहा? एक खंयची पार्टी आहा हिंगा? सांग मरे. पार्टी केलो उताई म्हाका सांग मरे तूं. सो खंयची नॅशनल पार्टी म्हूण बिस दवरली नाय. ती एकली पायल झगोट तिका. ही दीदी ममता बनर्जी म्हूण ती न्हू करप्शन ना बुडलो ना ती. ह्या सगळे करप्शना बुडलो हाय. ते झगडोवपाक सोदनाय, ते गोवोरमेंटूय करूं सोदनाय. काँग्रेस म्हणटी गोवोरमेंटूय करपा नाय केन्नाच. काय केल्ले पाटी 5 दिसां होळी न्हू रे. गेल ती पार्टी जेन्ना पारीकार दुयेंत जालो, 4 जाणांनी हांव 5 16 जाण ते आहाय एकलो गेल्लो. आनी हें तरी हांव कितें रॉंग सांगता, डॉक्टर चल्लाकुमार आपय, बाबू कावलेकार हिंगा दोगांयक आपय. 14 दीस हांव रावता तांकां, 14 दीस गोवोरमेंट करपाक. आज कोल्या हाल कोल्या वयर तांकां प्रमोशन मेळना. हो म्हाका कितें म्हणटा चल्लाकुमार चोय म्हणटा तो दिगांबर जावं रिजनल जावं. हांवें ताका विचारलां, मिस्टर चल्लाकुमार तूं म्हणल्यार मामांदेर घालून म्हज्या तोंडांत चिव घाता. ते धांवताय तुका 16 सिग्नेचर आय, आमी 5 जाणां मार सिग्नेचर. 5 आनी 16 कितले जाले रे? कितले जाले? 21 जाले. म्हण दिल्यार गोवोरमेंट जालें न्हू. मग कित्याक मारनाय? वयर दिनाय. कित्याक वयर ते पळय करप्शना पळय हाय, तांकां टाकाच करून भितर उडोवन पिताय ते. तुका हेज्या वयल्यानूच आनी एक क्वेश्चन विचारता, काँग्रेसीचो फुडार कितें? काँग्रेसीचो फुडार फकत लोकांक सांगपाचें काँग्रेस न्हू, थोडें घेवन काँग्रेसीन नांव घेवन रावपाचें आनी कांय ना. आनी फुडार ना तेंकां. एक टायमाचेर काँग्रेस पळय म्हणटा तो व्हडलो दोयर रे सायबा. ते टायमाचेर कितें संपलो राजीव गांधी म्हणलो कितें इंडियेक न्हू संवसारान मानून गेलो बेस्ट प्रायम मिनिस्टर. मान तूं तेन्ना हो गुंडूराव तेका चेडो हें खबर ना ससराची. तो गुंडूराव स्ट्रॉंग, तो पायलट स्ट्रॉंग, तो मद्रास स्ट्रॉंग आहले सारके. तेन्ना काँग्रेस म्हणटी ही ममता बनर्जी स्ट्रॉंग काँग्रेस ती, शरद पवार स्ट्रॉंग काँग्रेस ते. सो हे सगळे मरे तें चलना म्हूण घर बरें चलना म्हूण ते गेले न्हू नाच जाले. सो आतां तें पोंड जालां, धाकलो असो पोंड जाला गायरो. सो ते आतां गायरां बिश्ते बूट करताय. सरकार करूंक शकनाय आनी सरकार करून दिनाय. कित्याक मुगे प्रूफ ना जाल्यार डॉक्टर चल्लाकुमार आपयचो तुमच्यान वचोन बाबू कावलेकार विचारपाक. तेन्ना म्हाका कळना एकूच सरकार केलें जाल्यार ही कोतली आनी ही फकत इंडिया झगडटली. गोंयान आनी एक आतां हें चल्ला इशू चल्ला तो म्हणजे पॉलिटिकल हितून टिकेटी दिवपाचे हितून फॅमिली भितर घोव बायलांक टिकेटी दिवपाचे खूब हे आहा. तुमच्याय भितर अशें जावपाक शकता अशें दिसपा लागलें. लास्ट टायम तुका एक सांगता हांव, लास्ट टायम अशें करून फॅमिली तिकेट दिल्यो आनी विजय सरदेसायान फकत म्हाकाच फॅमिली म्हणली. मुगेली चेडवान म्हाका दिल्ली म्हूण. तिने राणी चेड्या दिल्ली, बाबुशा दिल्ली, बाबुशा बायले दिल्ली. येवन आतां चोय तूं फॅमिली म्हणटा जाय. तूं काँग्रेस पार्टी पळय प्रेसिडेंट आहा सोनिया गांधी, ती आनी तेगे चेडो आहा फॅमिली जावन ती. तो चेडो पोसलो येयलो ठीक आहे ना रे फॅमिली जाता. महाराष्ट्र कोण आहा उदय ठाकरे आहा मरे.
आनी तेगेलो चेड आहा फामील जायना. तूं आतां मेलो कान्नान मेलो तो आनी तेगे आतां दिसतली फामील जायना. मातांनी सालदान मेलो बायल फामील जायना जाता. आतां मायकला बायल फामील जायना. सो फामील मरे संवसाराको फामील रे. आतां तूं हेचे फकत पॉलिटिशनाक वचता तुमी आनी दोतोर आहा न्हू. दोतोराच्या दोतोर कोता तुमी तें कितें जालें तूं दोतोर कित्याक कोता काम तेका. आनी इंजिनियर आहा इंजिनियर आपल्याक चेड्या आपल्या इंजिनियर कोता तुमी तेका कितें विचारता तूं इंजिनियर कित्याक कोता काम न्हू. पॉलिटिशनाक कितें येता तुमी. पॉलिटिक्सान पळय कोणा आसतलें पॉलिटिक्सान येवपा जाय पॉलिटिक्सान लोकांक सेवा करपा जाय ते पॉलिटिक्सान आहा न्हू. तुमी हालीं पॉलिटिक्सानाक कोशन कोता मरे. आनी पॉलिटिक्स रिटायर्ड केन्ना जाता काम जाता मरे. हे दोतोर आहा ते म्हाताऱ्या बसून कोता इंजिनियर म्हातार तें कोण विचारना मरे. तू काल एक नाव घेऊन आरोप केला चर्चिलान दिगंबराचेर आनी मायकल लोबोचेर की ते तुका हांगा उडोवंक सोदता म्हणून. कितें वॉट इज द हिंगा चार जाण मनीस काँग्रेस एक्सप्रेशन आहले त्याच भायर केन्ना तिकेट दिताले एक्सप्रेशन आनी मदीं दिताले न्हू तिकेट चार्ज करून. हो माफिया मावलाना इब्राहीम पळय म्हणटा ताका कोण धाडा तो कोणालो फ्रेंड. आतां म्हणटा विजय आपल्या फ्रेंड ना तो विजयालो पळय फ्रेंड सामको रायट मनीस तो हेका दिगंबरालो जो मुगेले हेजी 2 फूल घेवन भोंवतालो. कोण तो मुगे फूल तिकेट मेळटा म्हणून तो भोंवतालो आनी हांव MP बसून सांगतालो कोण तें नांव कितें रे भित कितें जालें सांग कोण रे. आं तेका हो इब्राहीम मावलाना कळटा घेवन दिगंबरा बरें गेलो. दिगंबरा बरें वचोन इब्राहीम मावलाना पळय म्हणटा माफिया हो कन्नड भाशेन हेको उलयलो कोणा कडेन गुंडरावा कडेन कन्नड भाशेन मनीस आहा थिंगा गुंड म्हणलें सांगलें हांगलें मेंबर ना तिकेट दिता. हे पयशे मेळ्ळे कोणाको तिकेट रे बाबा. हे आनी राजकारण चलपाचें ना रे. एक टायमाचेर बाबा एक 4 जाण आहाय तांकां 2 जाण काडाले थिंग वयर वताले तेंचे मद चॉयस करताले अशें करून कोताले आनी तेसरा तमाशा फेको तिकेट दिगो हें जालां. आनी हेमी कितें सांगलें ताका जावं तो दिगंबर जावं तो मायकल जावं तो तुगेलो मावलाना ते मागीर रोखडे भोंवला मरे मावलाना ह्या वाटेन सगळ्याक चर्चील आवडी आहे म्हणून तो हांवें सांगिल्लो तुका. चर्चिल TMCच्या CM फेसाच्या हितून आसा. चर्चिल आलेमांव पॉलिटिशियन न्हू. जो कोंकणी इश्यू जालो मुगे मायन्स इश्यू जालो मायक जाग दिवपाक तेन्ना म्हजें झगडें व्हडलें कित्याक मुगेली भाशा कोंकणी आनी मुगेली मावशी मराठी. ऑल इश्यू जालो तेन्ना हांवें 2 लाख लोक वयलो तिका आनी आमी झगडटाले आमगे माय कोण रोमन स्क्रिप्ट हे तुजे भाशेन मोटे कोण मनीस आहाय पळय तेमी ती लायन मारली आनी देगनारी केली. आनी देगनारी करप कित्याक लागून हे बारीक लोकांक आनी शिकोवच न्हू. रोमान तरी केल्ली जाल्यार इंग्लीश शिकपा सारकी इजी अल्फाबेट सेम. सो लोक ह्या मोठ्या मनशांक बारीक लोक शिकूंक नाकालो पूण देवागे तरी पावर आहा शिकल्या. आनी तेन्ना ती आमी हांवें 2 लाख लोक वयलो आनी तेन्ना म्हाका मुगेलो गुरू संपलेलो दोतोर विलीन म्हाका पॉलिटिक्सांक आयलो. हांवें नाक म्हणसोंक आयलो. गोवा काँग्रेस जॉयन जातकीर म्हाका बाणावलेच्या लोकांनी म्हाका हायस्ट मतान जिखून धाडलो आनी तेंच्या मागण्यांनी हांव पयलोच MLA जावनूच हांव चीफ मिनिस्टर जालो. VP सिंग प्रायम मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीस रेल्वे मिनिस्टर. 4 प्रोजेक्ट 19 दिसान केले. एक म्हणटा तो तिलारी प्रोजेक्ट नाजाल्यार आज नॉर्थ उदक मेळना. एक म्हणटा कोंकण रेल्वे. एक म्हणटा ती गोवा टू बॉम्बे तेन्ना स्टिमर आहली सवाय त्यो हाड्यो. मागीर हांवें हिंगा तो ओवर ब्रीज केलो. गोवा टू फर्स्ट दिल्ली ट्रेन घातली गोवा टू दिल्ली. खूब काम केलें कितें दिसांनी 19 डेज जाले. बार्बोसान मागले तेन्ना कितें जालें हांव चीफ मिनिस्टर जावपा नासलो. हांवें तो गोवोरमेंट उडयलो कित्याक मायनॉरिटी कोण ना म्हणून डिसलॉज केलो आनी बार्बोसा CM वाडो. बार्बोसा CM वाडा आसतना टॅक्निकली प्रॉब्लेम जालें आनी कोणाकूच पळो. सो कालाप तयार जालो. शाशिकोला काकोटी घालपा आहली ती सगळीं ताका पांचण्यां जालीं तो देवच ना म्हणून सगळ्यांक ओपोज केलो. तो चर्चिला करया तेन्ना मरे हांव JB आहलो तो आपूण जाता जालो सगळ्यांनी चर्चिला करया म्हणून. आनी हांव मरे सारको केन्नाच हांव एक MLA जालो ना
आनी हांव पयलो वयता हांवें चल जाता म्हणून सांगलें कित्याक हांव मनीस म्हणटा मुखार वचपी फाटल्यान चिंतलो पूण जेन्ना ते पास केले आनी म्हाका बारबूस मागोता हांवें म्हळें हांव दितां BP सिंगान म्हाका फोन केलो 1 वर्स तूं राव आमकां तूं जायो जॉर्ज फर्नांडीस घराको येयलो 10,000 लोक येयलो हांवें म्हळें नो माय वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आय एम नॉट हंग्री फॉर द पावर आनी हांव देयलो आनी हिंदी कोण देयला मुगे पॉलिटिक्स इज नॉट आय एम नॉट अ ग्रीडी माय पावर लोकांक काम करपाचें आतां एक लास्ट क्वेश्चन तुका विचारपाचो म्हटल्यार आय एम नॉट ग्रीडी फॉर द पावर आय एम ग्रीडी फॉर द पीपल एक लास्ट क्वेश्चन म्हटल्यार आतां सगळेच नॅशनल पार्टीज खूब व्हडली रेस चालू आहा गोंयान इलेक्शनाची TMC कितली सिटां काडटली मोगल एक्सप्रेस प्रमाणे 10 सिटां खंय वचना 10 वयर काडपाक शकता बट विल यू बी प्लस आमचे एलायन्स आहा ते 6 ते 7 सिट्ट्या काडा आमी तर 10 ती 12 काडली आनी 7 कितें जाली 10 तर 10 आनी ते 7 जाले कितें जाले 6 तर ते गेले कितें जाले 16 जाले न्हू 10 आनी 16 10 आनी 6 16 जाले ना रे आंकडो बाकडो मनशान येतले 1 2 3 ते 10 येतले मरे गव्हर्मेंट जावपा आनी प्रॉब्लेम कितें आहा सिंपल गेम मरे तूं तुमी फॉर्म करता गव्हर्मेंट नेक्स्ट TMC आनी MGPचे अलायन्स वील फॉर्म आमी चर्चिल आलेमांव वांगडा खूब एट लेंथ उलयले आनी चर्चिलान आपले फ्युचर कोर्स ऑफ प्लॅन बाणावले खातीर आनी ओवरऑल गोवा खातीरूय सांगलो आनी ताणें एक कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की ते गव्हर्मेंट फॉर्म करतले TMC आनी MGPचे अलायन्स फुडले गव्हर्मेंट फॉर्म करतले पळयत रावात गोमंतक TV